प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचें वर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वा विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 1 to 6। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवनाका, देवाचेर विस्वास दवरा, तसोच म्हजेरूय दवर। म्हज्या बापाच्या घरांत रावून उसपूस अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतो आसलो। आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी अशें थंय हांव आसा थंय तुमी आसतली, आनी हांव वेता ही वाट तुमी जाणो। तोमासान ताका म्हणलें, सोमया, तूं खंय वेता तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव? जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच। कोणूच बापाशी वचोना बगर म्हजे वरवीं। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें वर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच। कोणूच बापाशी वचोना बगर म्हजे वरवीं। आमी खरेपणी ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळत जाल्यार भाव भयणीनो, आमचो संबंद, आमचे मागणे ज्या भाशेन आमी ह्या वेळार कशे भाशेन आमी आमचो संबंद देवाशी दवरता, ही सजमणी आमकां मेळत जाल्यार ह्या उतराची आमचें सगळें जिवीत, आमचे मागणे कशें आमी करता तें सगळें बदलतलें। जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत। भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना म्हणटा वाट, सोत आनी जिवीत म्हणजे कितें? वाट म्हणल्यार तो एकूच वाट, आनी कसल्यो वाटो नात। कितले फाटी लोक सजमना ह्या संवसारान की देवाशी येवंक जाय जाल्यार फकत जेजू वरवीं येवंक जाता, कित्याक जेजू जावन आसा ती वाट। जेजू कडसून आमी वचत जाल्यार म्हणजे जेजून आमकां जुवाचो 10वा विसवोर आमी आयतार दीस वाचल्या की जेजू म्हणटा, हांव बरो गोवडी, आनी तो सांगता की बरो गोवडी जाल्यार आमी मेंढरे आनी आमी ताचे फाटल्यान वचोंक जाय, कित्याक तो आमकां वाट दाखयता। सोत म्हणजे कितें भाव भयणीनो? देवाचें उतर जावन आसा सोत। जेजू जावन आसा देवाचें उतर, जें ह्या संवसारान येवन मास जालें, ताणें एक कूड घेतली, तो ह्या संवसारान जियेलो। भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा सोत, कित्याक ताजें उतर जावन आसा सोत, तें उतर मास जालें म्हणून आतां आमी जेन्ना जेजूच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आमी आतां सोतान चलता। आनी जिवीत म्हणजे कितें भाव भयणीनो? सगळीं ह्या संवसारान जियेतात, सगळो लोक उठता, नाश्तो करता, कामाक वता, इस्कॉलाक वता, घरा रावता, दनपारान जेवण करता, च्या पियेता, रातचें जेवण करता, आमी कामाक वता, आमी शिकता, हे सगल्यो वस्तू आमी करता, सगळे लोक जियेता। पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा तो जावन आसा जिवीत, तो जावन आसा देवाचें जिवीत। जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, जो जेजू फाटल्यान वेता, जो जेजूक आपलो बरो गोवडी करता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, तो आतां एक देवाचें जिवीत जियेता। देवाचें जिवीत म्हणजे कितें भाव भयणीनो? कसलें त्रास जायनासतना, म्हणजे आमकां संवसारान आमकां आमच्या भावार्था वरवीं त्रास मेळ्ळे जाल्यार आमी तरी एक देवाचें जिवीत आमी जियेतले, कित्याक जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना ताणें त्रास भोगले, पूण जेजून आपले कुडीन कसले पिडा आहात तसलें जिवीत जेवंक ना। आमी पिडेचें जिवीत कसलेंच जिवपाची गरज ना आमकां, आमी भिकाऱ्याचें जिवीत जेवपाची गरज ना, कित्याक जेजून तें आमचें भिकारपण सगळें घेतलां, आमचें सगळें शिराप घेतलां, आमची पातकां घेतल्यान, आमचे सगळो आमकां फाव जालें ताणें भोगलां, आमची गरीबकाय भोगल्या, आमचें नाकरपण घेतलां, आमची लॉस घेतल्या। भाव भयणीनो, आमी खरेपणी एक देवाचें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार, जे जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत, तें जिवीत आमी जिवंक जाय जाल्यार, एक देवाचें जिवीत आमी जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय
आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरपाक, देवाच्या उतराचेर दवरपाक. म्हणटच जेजू म्हणटा तो वाट, सोत आनी जिवीत. आनी जेन्ना आमी ही सजमणी आमकां मेळटा, बाबडीनो, ज्या भाशेन आमी मागणें करता, आमी देवाच्या उतर घेवन आमी मागणें करता. कित्याक जेन्ना आमी जेजूक ताचें उतर आमी परतून उलयता, आतां आमी आमचें मागणें स्वतान करता. आनी जेन्ना त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आमी जेजूच्या वाटेर चलता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी स्वतान आनी जेजूच्या वाटेर चलता, आतां आमी एक देवाचें जिवीत जिवंक पावता. म्हणून जेजू म्हणटा, तो म्हणटा, हांव वाट, सोत आनी जिवीत, आनी कोणाकूच बापाशी वचना बगोर म्हज्या वरवीं. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरोण मानता, आमी तो वाट, सोत आनी जिवीत म्हूण आमी मानता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तें उतर आमी पाळटा. आतां भाव भयणीनो, आमकां सुर्गीच्या बापाच्या फुडें आमकां हाजीरपण मेळटा. आमी आतां देवाच्या राज्यान भितर सरता. आतां आमच्यान एक देवाचें जिवीत जिवंक जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचें जिवीत जियेता, आमच्यान आमची घोबायकी दिवंक जाता सोबे माजार संवसाराक लोकांक दिवंक जाता. कशे भाशेन आमी जेजूचेर बावाट धरून आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमची चोत्राय, आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी जेजू खरेपणी तो वाट, सोत आनी जिवीत म्हूण तें आमी मानून आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.